आतां जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करतना आमी धर्म पळयता तांचो ना, पळोवंक फावना. कोणूय जावं गरज्या कांताक पडल्यान ती म्हजी भाव भयणी म्हूण चिंतून हांवें करूंक जाय. कित्याक जेजून सांगला न्ही, मातेवाचो वांजेल तुमी उक्तो करून पळयात, 20:5 वेर्स 30:1 आनी फुडें. जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तुमी म्हाका करूंक ना. आनी हाका लागून आमी क्रिस्तांव मनशां सेवेक ना वाडल्या. आमी सेवा दिता, जात कात धर्म रंग कितेंच पळयनासतना. आनी आमकां इनाम ह्या संवसारांत चड मेळचें ना, हें आमी सारकें समजून घेवंक जाय. उलटें जाल्यार आमकां त्रासूच मेळटले.